बाणस्तारी मार्केट प्रकल्प हो फक्त गोंयांतलोच न्ही जाल्यार देशांतलो एक बऱ्यापैकी आधुनीक प्रकल्प आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयले। मिरेस्तारा नव्या बाणस्तारी प्रकल्पाचे उक्तावणा वेळार ते उलयताले। प्रियोळ मतदारसंघात फाटले कांय वर्सां सावन फक्त विकास न्ही जाल्यार बौद्धीक विकासाची गंगा व्हांवता अशें थळावो आमदार मंत्री गोविंद गावडे उलयलो। हे वेळार उत्तर गोंयचो खासदार आनी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायकूय हाजीर आशिल्लो। गोंयच्या मरिटियम कम्युनिटीन फुडाकार घेवन आपल्या फायद्या खातीर सागरमाला प्रकल्प आपणावपाची गरज आसा। सागरमाला प्रकल्पा खाला जहाज येरादारी मंत्रालय दर्यादेगेवेली जहाज येरादारी आनी भितरल्या उदका मार्गाची येरादारी सुदारपाचेर लक्ष केंद्रीत करता, जे पर्यावरणाक अनुकूल आसा अशें नव्यान स्थापन जाल्ल्या गोवा मेरीटायम ऑफिसर्स एसोसिएशनाच्या वांगड्यांनी सांगलें। नावेली तिट्या वयले सिग्नल चलनाशिल्ल्यान अपघाताचें प्रमाण वाडटा। कितल्योय कागाळी करून लेगीत मुख्यमंत्री आनी भौशीक बांदकाम मंत्री हाचेर कांयच लक्ष दिनात। सरकारान आतां तरी हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो, ना तर खर पावलां उबारतले अशी शिटकावणी नावेलकारांनी दिल्या। लोकांनी चड करून चलयांनी बायलांनी सोशल मिडियाचेर फोटोज रील्स घालप जाता तितले कमी करचे, कारण ताचो गैरवापर जावं येता। ऑथेंटीक नाशिल्ली लिंक उक्ती करची न्हय। भोवतेक लोक सायबर गुन्यांवाचे बळी पडटात। हे खातीर सगळ्यांनी सादूर रावप गरजेचें अशें एसपी सुनीता सावंत हांणी सांगलें। पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत एसपी सुनीता सावंतान चलयांनी सादूर रावचें म्हणून कांय खबरदारीच्यो शिटकावणी दिल्यात। वाघ संरक्षित क्षेत्राच्या विशयावेल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर परत एकदा फार पेटयला। अभयारण्याचे क्षेत्र बदलून हे रान बिल्डर लॉबीच्या घशांत घालपाचे सरकाराचे यत्न चल्ल्यात। देखून वाघ संरक्षित क्षेत्राक सरकार विरोध करता असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस कोमसान केलो।
बनावट पासपोर्ट करून अरब देशांत वचपी गुजरातच्या दोगा नागरिकांक बिरेस्तारा दाबोळी विमानतळार अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतली. पासपोर्टाचो तपास केल्या उपरांत तो बनावट आशिल्ल्याचे अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आयल्या उपरांत तांणी दोगांकूय धरली आनी ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास दाबोळी विमानतळावेले पुलीस करतात. गोंयांत कितलेशेच पुलीस स्टेशनांनी वॉन्टेड आशिल्ले मोटरसायकल चोर शाबुद्दीन शेख आनी जोवलीन कार्वेलो ह्या दोगांक केपें पुलिसांनी अटक केली. तांचे कडल्यान 3 स्कुटरी जप्त केल्यात. राज्यांतल्या विंगड पुलीस स्टेशनांनी हे दोगूय वॉन्टेड आशिल्ले. बांबोळे राष्ट्रीय महामार्गार दनपना एका कंटेनर ट्रकाचो ब्रेक फेल जावन तो दोंगरा सकयल कोसळ्ळो. कोसळच्या पयलीं हो ट्रक स्कुटरीक आदळ्ळो, पूण वेळ बरो म्हणून ह्या स्कुटरीचेर आशिल्लो ल्हान भुरगो दिसूच वाटावलो. पुलिसांनी ट्रकाचो ड्रायव्हर आनी क्लिनराक ताब्यात घेतला आनी फुडलो तपास चालू आसा. हर शिखर तिरंगा ह्या देश पावण्या वयल्या मिशना खाला भारतीय लष्कराच्या एका पंगडान बिरेस्तारा गोंयांतल्या 3666 फूट उंच आशिल्ल्या सोसोगडाचेर तिरंगो हुबयलो. गोंय मुक्ती उपरांत ही इतिहासीक स्वरुपाची कार्यावळ आशिल्ली. भारत माता की जय वंदे मातरम ह्या जयघोशांत देशभक्तीची ही कार्यावळ जाली. हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळान नर्सिंग कोर्स सुरू केला. दर वर्सा ह्या पंचक्रोशी कॉलेजीत 100 विद्यार्थ्यांक नर्सिंग कोर्सात प्रवेश मेळटलो. जाल्यार पेडणे आनी लागसल्ल्या तालुक्यांतल्या विद्यार्थ्यांक ह्या नर्सिंग कोर्साचो फायदो जातलो. तशेंच पुराय गोंयांतल्या भुरग्यांकूय ह्या नर्सिंग कोर्सात प्रवेश घेवपाक संद मेळटली अशें हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाचे चेअरमॅन आनी आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी सांगलें.
दिवचल साखळे या मुखेल रस्त्या कुशीक एक आंब्याचें व्हडलें झाड पुराय सुकलां. कमकुवत जाल्लें हें झाड केन्नाय कोसळपाची शक्यताय आसा. तसोच लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. एखादी वायट घडणूक घडचे पयलीं हें झाड कापचें अशी मागणी प्रवाशी तशेंच थळावे लोक करपाक लागल्यात. संवसारीक क्रमवारीत पयले सुवातेर आशिल्ल्या नॉर्वेच्या मॅग्नस कार्लसन संवसारीक बुद्धीबळ सर्त जिखली. फायनलींत ताणें भारताच्या 18 वर्सां पिरायेच्या आर प्रज्ञानंदाक टाय ब्रेकराक हारयलो. कार्लसनान पयलेच खेपे ही सर्त जिखली. प्रज्ञानंदाक उपवस्तादपणाचेर समाधान मानचें पडलें, तरी ताणें हे सर्तींत उत्कृश्ट प्रदर्शन केलें. युनिफॉर्म सिव्हिल कोड हो कायदो भारत देशांत लागू करपाक जाय अशें आदवोगाद नरेंद्र सावयकारान कुडचड्यार आयोजीत केल्ल्या गजाली ह्या कार्यावळी वेळार सांगलें. गजाली कार्यावळींत लोकांनी चर्चेत येवन भासाभास करची असो उलो कायदो मंत्री निलेश काब्रालान ह्या वेळार मारलो. भाजपान तांचो खासदार ब्रिजभूषण चरण सिंहाक कुस्तीपटूच्या विनयभंग प्रकरणात माथ्यार बसोवन दवरिल्ले देखून भारताच्या कुस्ती क्षेत्रात फटको बसला. नेम आणि मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करूंक नाशिल्ल्यान जागतीक कुस्ती संघटनेन भारतीय कुस्ती संघटनेचेर बंदी घाल्या. भाजपाचो खासदार ब्रिजभूषण जो भारतीय कुस्ती संघटनेचो अध्यक्ष जावन आसा ताच्या आड विनयभंगाच्यो कागाळी करीत भारतीय बायलां कुस्तीपटू न्याय मागताली. पूण ब्रिजभूषणाचेर कसलीच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान भारतीय कुस्ती संघटनेचेर बंदी घाल्या असो आरोप टीएमसीचो म्हणयारो ट्राजन डिमेलून केला. गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी शुक्रारा दिल्लीत वचून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांची भेट घेतली. गोंयच्या उदरगती संबंदी खोलायेन चर्चा केली. गोंयांत जावपी राष्ट्रीय खेळा सर्तीक सयत हेर उदरगतीच्या प्रकल्पाक मजत करतली अशें आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हिणें दिलां अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
विरोधी पक्षांचो एकजूट ना हो विजय सरदेसायचो आरोप आपाच्या ॲडव्होकेट अमित पालयेकारान भायर आयलो. ते वैयक्तीक मत आसूं येता अशें पालयेकार म्हणटा. वाघ संरक्षीत क्षेत्राक सुप्रीम कोर्टात विरोध करपाक मार्ग आदवोगाद नेमपाचेरूय आपाच्या ॲडव्होकेट अमित पालयेकारान टिका केल्या. दिवचल म्हाल पावण्या वयल्या सरकारी वाचपघराक कायमस्वरुपी आनी सोयीस्कर अशी इमारत बांदची अशी मागणी वाचकांनी केल्या. स्वतंत्र इमारत नाशिल्ल्यान हे वाचपघर सध्या दिवचल पालिका कार्यालयाच्या दुसऱ्या माळ्याचेर भाड्याचे सुवातीत चलता. ताका लागून खासा करून जाणटे वाचकां खातीर अडचणीचें जाता. हे लायब्ररीक 38 वर्सांचो इतिहास आसा जाल्यार 29,000 परस चड पुस्तकां आनी 3,000 परस चड मेंबर आसात. गोंयांतल्या एका दोतोराच्या घरांतलो 50 लाखांचो म्हाल फारावपी पश्चिम बंगालच्या एका चोराक पणजे पुलिसांनी उखल्लो. हे कामांत गोंय पुलिसांक पश्चिम बंगालच्या पुलिसांची मजत जाली. सांपळो रचून हे चोरा मेरेन पुलीस पावले. पश्चिम बंगालच्या एका सुरेंदर छेत्रीन 31 जुलयाक दोनापावला एका दोतोराच्या बंगल्यांत चोरी करून रोकड आनी भांगर मेळून 50 लाखांचो माल फारायल्लो. तो हे सगळे पयशे आनी भांगर घेवन पश्चिम बंगालाक गेल्लो. एका चलयेची मजत घेवन पणजे पुलिसांनी इंस्टाग्रामार तिचो एक फेक अकाउंट केलो. हे चलयेचे हे फेक अकाउंटा वरवीं पुलिसांक हे चोराक धरपाक यश आयले. पश्चिम बंगालात वचून पणजे पुलिसांनी चोर सुरेंदर छेत्रीची गुटली उखल्ली. एकशे 44 कलम जमावबंदी फाटी घेवची अशी मागणी करीत मुर्डी खांडेपारच्या लोकांनी सरपंचाक घेराव घालो. 144 कलम फाटी घेतले ना जाल्यार व्हड आंदोलन करतले अशी शिटकावणी मुर्डी खांडेपारच्या लोकांनी दिल्या. मजगतीं सरपंच आनी पंच थळाव्या वांगडा आसतले अशें उतर सरपंचान दिलां. सांकवाळच्या शेल्टर होमांत ग्रामसभा घेवपाक थळाव्या लोकांनी तशेंच पंच वांगड्यांनी खर विरोध केला. रितसर परवानो घेनासतना ग्रामसभा शेल्टर होमांत आयोजीत करपाचो थाराव कसो कित्याक काय घेतलो असो प्रश्न केला. जाल्यार शेल्टर होम सांकवाळेतूच आसा, ताका लागून थंय ग्रामसभा घेवपाक कांयच हरकत ना अशें सद्याचे गिरीश पिल्लय म्हणटात.
स्मार्ट सिटीचे काम पावसा उपरांत परत सुरू जातले अशें पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. विरोधी आमदार कितेंय उलो पूण अंदू देवा कृपेन पणजे बुडलें ना. पणजे कांय जाग्यांचेर पावसान उदक भरता. फुडल्या पावसान उदक भरचें न्ही अशी जतनाय घेतले अशें बाबूश मोन्सेरातान स्पश्ट केलें. अनुसूचित जातींतली बायल मनीस देशाची राष्ट्रपती जाता ते फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाच्यान पळोवन वचो काय कितें असो प्रश्न भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकारान उप्रासला. राजकारण जेन्ना करता तेन्ना राष्ट्रपती सारकी पदां ताणें भायर दवरची अशी मागणी गिरीराज पै वेर्णेकारान ह्या वेळार केली. कमी वेतन वाडयलां म्हणून कोणाक आंदोलनां करपाची आसात तांणी करची पूण हातूंत बदल जावचो ना अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान स्पश्ट केलां. 7 वर्सांच्या दीर्घ काळा उपरांत कामगारांचें वेतन वाडयलां. कामगारांची आनी उद्देगाची बाजू स्पश्ट करून हें वेतन वाडयलां. आतां हे कामगारांचें वेतन दर 2 वर्सां उपरांत वाडयतले अशी म्हायती ताणें ह्या वेळार दिली.